क्रिस आर्मन प्रेजेंटेशन गुरु नाटकात ग्लोबल गोंयचो आवाज. सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. म्हजें नांव आग्नेलो फेर्नांडीस आनी हांव गांवांत कालांगुटचो आनी भाग घेता क्रिस आर्मन प्रेजेंटेशनांच्या ग्लोबल गोंयचो आवाज परद्यांत. आनी तुमचे मुखार दवरता म्हजें कांतार जाणट्यापणार आदार दीत कोण. ह्या कांताराक उतरां बरयल्यान आनी संगीत बसयलां रॉकी लाझारस हाणेन. तर आयकात म्हजें कांतार जाणट्यापणार आदार दीत कोण. संवसारांत जायतीं नवलां आमी पळयता, घडयेचे घडये देवाची वेज मेळटा. मिलाग्री वाचयतात साबार पिडेस्ता, आर्कांजानी वाचयले मुर्शा. जशें जमनीन रिगोयलेले बी किल्लोन येता, तशें जिवीत बदलता. पिशे दुडवांचे लागत तुका दोळ्याचेर जावळी येता. आमी भुरग्यांक वाडयली, कोंकणी भाशेचो मोग रिगोयलो काळजांनी. शिकणां करून थोड्यांनी मायपायक दुखयली, सुकणी पाखां येवन उडलीं कुपांनी. मोगा आवय बाबाच्या सोर जावची ना संवसारांतली आनीक दुसरी वस्त. ओतमो तुजो इफेर्नान लासतलो लागत जाल्यार तुका पातकाचो घोस्त. जाणट्यापणार आदार दीत कोण, कशें सासलेली तूं म्हणटा कोण. तुजे सावळेन वाडयलेली म्हूण सेवा करतेली तुमची मरोपासून. नाका संवसारान ह्या देवांचो आमकां सांबाळटा, वायटा विघ्नांतली आमकां निवारता. ताका आनी तुका आनी म्हाका आनी सगल्यांक तो पळयता. केदींच सांडचो ना म्हूण सोबूत दिता, केदींच सांडचो ना म्हूण सोबूत दिता. देव बरें करूं.